अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. गुरोसेवा गुरोस्तोत्रं शिष्यकृत्यं परं स्मृतं दोषदृश्यनर्थाय इत्युमामाह सदाशिवः. आमकां गौडसास ब्राह्मण समाज म्हणून आसुले आमगे मालगड्यान आमकां एक धर्मपीठ म्हणून करून दिला की गुरु म्हणल्यार एक स्थान थंय कल्पन करून घेवन सगळे समाजाक धर्माक जावन घेवन धार्मीक जावन घेवन धर्माचे आचार विचाराचे हे सगळे निग्रह करून चेंदाय चलोवचे. मात्र न्हय बाकीचे संवसारीक समाधान जाल्यार मेळटा तशें मात्र न्हय समस्तांक की संन्यास्तमया म्हळ्यार सर्व भूतांक म्हळ्यार सगळे जिवांक बरें जावका म्हणून घेवन संन्यासाचो स्वीकार करून घेवन निरंतर आमगेले एक विशिश्टता काशी मठ संस्थानाचो देवाक त्रिकाल पुजा तन्नीची करून घेवन ते देवाक अलंकार करचे अभिषेक करचे प्रत्येक कसनसारीची ते सर्व करचे तांगेले नित्य नियमांत एक आसून घेवन ताजोटोची स्वाध्याय धर्मप्रचार धर्मप्रवचन त्या नंतर समाजाक जावका जाल्ले मार्गनिर्देशन त्या नंतर तांगेले सगळीची समस्त देवदेवळांत सगळं जावका जाल्ले निमगुजकी करची सांगची न्हय जाल्यार योग्य रिती जावका म्हणून मार्गदर्शन दिवचें हें सगळें जाता ता जोटोची हें सगळें तूं चलोका देवा म्हणून घेवन त्या देवाक पूजन करून घेवन सगळेची समाजाचे कोणकी आसा ती तांणी संस्थान अधिकाडे येवन ती ना आसून ती कसलेय जाल्यार शिष्यवर्ग म्हळ्यार वात्सल्यान सगळ्यांक बरें जावका म्हणलें विशेष प्रार्थने उठोवची समस्त मंगळ प्रपंचाक जावत खातीर तांगेले जीवनाची एक देवाक अर्पण करून तनु निन्नदू जीवन निन्नदू अनुदिनदली बरेवा सुख दुःख निन्नदया म्हणून सांगून घेवन देवाक जीवन अर्पण केलें तसलें आमगेले स्वामी देह जावो अथवा राहो म्हणून सांगून घेवन देहाचे एक कसलेच एक सुख दुःख कसले एक अवस्था मन आवरणतेलें केवल समाजात श्रेय करून एक ध्येय म्हणून सांगून घेवन समाजाक श्रेयस मेळका बर जावका म्हणलें क उद्देश दोन घेवन ते कालाक महातपस्वी गुरुवर्य आमगेले काशी मठ संस्थानाक पिठांत विराजमान जाले. तशी कालप्रवाहांत एक सगळं घटना घडून येता तशें आमगेल्या समाजांत आमगेल्या स्वाम्यान एक गांवांत ते गांवतले विनंती प्रकार एक देवळांत राबोवन घेवन चातुर्मास व्रत आचरण करचें. 4 पक्ष म्हळ्यार 15 दिसाचे 4 2 म्हयनो तांणी एक व्रत अस्थ आसून घेवन तांगेले रब्बिल ते देवस्थानाचे परिधी सोडून घेवन खंय वचन अशीची मृतिका विसर्जन म्हणजे दिसाक सीमोल्लंघन म्हूण करून घेवन त्या नंतर तांणी खंय जावका जाल्यार वचचें येवचें सगळं करतात. अशी चातुर्मास म्हणलो एक गांवांत 2 म्हयनो निगतीत जाले जाल्यारीची काशी मठ संस्थानांत विशेष जावन घेवन नवरात्री पर्वकाल आस त्या नंतर दिपावळी विशेष देवाक तैलाभिषेक विशेष अभिषेक सगळं आस अशी उत्थान पुजा म्हणून हें सगळें एक आचरणा सहीत जावन घेवन स्वाम्यान 4 म्हयने अभिषेक वाडी आमगेल्यान तो आस अर्थ ताजे मध्य वचना म्हणणे की स्वाम्याल चातुर्मासा व्रत सीमोल्लंघन जालें तशींची खंय अगत्य आसल्यार वचचेत हें आमकां गोत्त सुका. तशी चातुर्मासाचें एक मंगळ एक कार्य म्हणून सांगून घेवन एक दिग्विजय म्हणून घेवन जाता. हें आतां न्हय केदारची आमगेल्या मठांत स्वाम्यान दीर्घ काल एक गांवां राबलें म्हणून जाल्यार वसंत मास अशा पुरो व्यासोत्सव म्हणून अशा पुरो चातुर्मास प्रधान जावन घेवन आसतना हें दिग्विजय करचें म्हणून स्वाम्यान भोवचक्काची नांव कसं म्हणून मोक्काम करच्याक दिग्विजय म्हणून सांगचें विजयंगैदू म्हणून घेवन. तशी आश्रित परिपालय श्री कोण की तांकां आश्रय आसता ती तांकां सगळ्यांक बरें जावका म्हणून आठवत आसलें की निज शिष्यवर्ग की आसुफल मंत्राक्षतय हरसी कोण की तांगेले दर्शनाक भेटीक जाल्यार प्रार्थना करता तांकां ते मंत्रयुक्त जावन आसलें अक्षत क्षत म्हळ्यार गाय अक्षत म्हणून सांगलें गाय नाशे अशें दूख नाशे अशें दुख्ख नाशे अशें उणेपण नाशे अशें अशी कसकीची धू म्हणटा ती न्हय जाल्यार ना म्हणटा ती तसल तें कसनेची तें उण जावन घेवन सर्व विशयांत बरें जावं म्हणून सांगता आसलें एक मिडिया म्हणून येता आमगेलें कसं आसा म्हणून सांगल्यार ते अक्षतर म्हणून ते दितात. तशें स्वाम्यान तांगेले पवित्र हस्तान आमकां दिलं मंत्राक्षता आमकां कितें आनी आलोचन करच्याकय एक तोंद नातें जाता. अशी आमगेल्या स्वाम्यान सुफल मंत्राक्षतय हरिसी सुफल म्हळ्यार फल नाल
तज्जोटो अक्षत गांध फूल हे सगळे घेऊन 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 मग त्या अक्षत घालून घेऊन बरे करता म्हणून सांगचे आमगेल मठाचे एक विशिष्ट संप्रदाय. अशें आमगे स्वाम्याक आमी भेटताना दोन नारलो फल बाळा काणिका हें सगळें दवरून घेवन भेटचें आमगेलें मलगड करून करून येयल्लें क्रम जावका जाल्यार आमी मना व्हरका जाल्यार तशी देव गुरू सगळं भेटताना आमी खाली आसतना वच्च्यान जें म्हणालें नियम चेडवान आशिल्ले कडेन अशें सगळं खाली आसतना वच्च्यान अशीची आमी उपायन म्हणटात. कशें पण उडगेर घेवन वचूंक जाल्यार देवा वताना कसं उडगेर व्हरचें नारलो फल काणिका अशें तशी गुरू गेले दर्शना वताना आमी कसने फेल जाल्यार रिची तातूंत प्रधान जावन नारलो आनी फल हें आसूका हे केळें पणसलो इद्याक म्हळ्यार बाळे हण्णू म्हणटा ताका की जिवीत एक फल म्हणटाना विशिश्ट फलवर्गांतूं हें केळें म्हणालें व्हड एक सर्वत्र मेळटा तसलें एक फल आनी ते केळीक एक पण तें फल जाल्यार आनी उपास फल जेवचें क्रम ना. तें देखून बाळे हण्णू तें की जिवनच ताजें फल म्हणटाना आमगेलें जीवन फल जावका आमगेलें श्रीफल सुफल म्हणटा वयर जावन गे माड्डे जेवचें म्हणटाना तितले तरार भोवशा त्या रितीन जेवचें फलय ना. अशें श्रीफल आनीक सुफल हें सगळें समजून घेवन आमी भेटचें आमगेलो संप्रदाय. तशी काणिका म्हणाल आमगेले निमित्ती आमी केदारनी काणी करता शक्ती जावका एक मनशाक दिवस एक कितलीची लॅक सांग जाल्यार उण देशा बरो कितलें जाल्यार तितलें काणी करूं जावं तशें जाल्यार ताका तितलें इन्कम की ताका तितली धनराशी उकतीची आमी सान प्रार्थना ती देवा नित्य अशें कर तशें करी म्हूण सांगल्यार आमकां देवान दिता सुकतीची असल एक सगळं इंटरनल जावन आशिल्लें चिंतनान आमी देवाक काणी करचें गुरू काणी करची भटमामा दक्षिण दिवचें भटमाम सांगता ती केदारनी तूं कशी कर तशें जावं उत्तरोत्तरतः अभिवृद्धी रस्तो म्हणटात उत्तरतः मुखारसून घेवन हात दिलें फाय दिलें अशें केदारनी दिवं तशें जावं म्हण घेवन केदारनी दिवं तशें जावं जाल्यार आसता मात न्हू दिवेत म्हणटाना आसतना आसतील पुरो दितो तो एक तागेले 100 रुपया म्हणजे तो 10 रुपया दिवचे पड म्हणटाना उत्तरोत्तरतः अभिवृद्धी रस्तो म्हणजे अर्थ तशें उत्तरोत्तर अभिवृद्धीಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣವಾಗಿದೆ म्हूण सांगेन स्वामी रायसपत्र दिताना आमकां आशिर्वाद पेटोवचें हें आमकां अर्थ करून घेवका. अशी असल एक संदर्भांत आमगेले काशी मठ संस्थानाधीशांनी चातुर्मास पर्व जाताना त्या वेळाक एक दिग्विजय म्हूण आचरण करतात. थोडे ते दिग्विजय म्हूण सांगल्यार दिक्षु विजयम सगळे जे 8 दिकाकय वच्चे म्हूण घे देवाल रथू पुरा कडेन वतगे कशी सूर्योदय जाल्यार दशदिक्षु वयरी सकळ मुल्याक पुरा प्रकाश जाता तेच प्रमाण दिग्विजय म्हूण सांगल्यार सर्व दिकाकय जयत्व म्हळ्यार जय म्हळ्यार मंगळम सर्वांक मंगळ जेवचे खातीर स्वामीन एक रथारूढ जावन घेवन बसचें एक चिंतन तज्जोटोची संस्थानाचे आराध्य व्यासरगपती देवाक तांगेले हृद मंदिरांतू की गुरु संयमींद्र न्हय जाल्यार आमी श्री सुधींद्र हृदकमल निवास मूलनारायणगे म्हूण सांगचें म्हळ्यार तांगेलो हृदकमल आशिल्लो मध्वाचार्याण हृदकमल मध्य निवासी म्हणटात तसल श्रीमन्नारायण व्यासरगपती नरसिंहाक तांगेले हृदयांत तांणी दवरून घेवन नित्य पूजा करचे देव स्वामेल देव तसल ते देवाक रथोत्सव म्हूण घेवन बाकी देवस्थानां म्हण केला तवळी ते देवाक हरदे दो खरांक हें तज्जोट्टू स्वामी तज्जोट्टू दंड हें सगळें आसून घेवन सकल मर्याद म्हूण एक आसा देवान ताणें एक मर्याद आसा एक राजकीय गौरवान व्यक्तीन ताणें एक मर्याद आसा तशीं जी आमगेले स्वाम्यान दिग्विजय करतना देवा रथोत्सव जाताना देवान भोंवचावीच म्हणटा ती उत्सव जाताना एक मर्याद आसा तोरण घालका रंगोली घालका दिवो जोडोवका काय पणाची सुडू मद्दू म्हणटात फटाक्यान हें करका वाद्य घोशोवका भजन म्हणका वेद म्हणका पूर्ण कलश दवरका चांग वस्त्र की आभरण की सगळें घालून श्रृंगार करून घेवन सुमंगली स्त्रियान आसूका घरा येद्रा दिवो जोडोवका देवान घरा येद्रा आयले वेळाक आरती फल हें सगळें दिवन काणी दिवन सगळे कुटुंबान मेळ घेवन नमस्कार घालून पांय पडका जोटोची रॉयल ऑनर म्हण आसा ती स्वाम्यान दिग्विजय बैसून वताना खडगदारी बंदूकदारी म्हण आसा ती तेवें त्या नंतर छत्र त्या नंतर दिवटिगा त्या नंतर सावलो तें हें म्हणटात हिलाली हें सगळें दवरून घेवन चामर वेजन म्हणटा जाता हायणो त्या नंतर चामर दंड हें सगळें शोभायमान जावन घेवन ताका जावं जाल्यार ड्रेस समेत घालून घेवन ताज्जोटू तोरण म्हणटा ती एक मकर तोरण म्हूण घेवन सूर्य चंद्र इत्यादी आशिल्लें एक त्या नंतर तोरण आंवगाल्याचें तें आसून घेवन कोणाल दिग्विजय येता मुंगोळच्या ताजेर तांगें नांव आसता श्री संयमींद्र तीर्थ गुरुभ्यो नमः अशी आसता तसलें एक दिग्विजयाक एक प्रोसिजर आसा
फोटो कशे घ्यायचे रथार बसल्या कसं की तास म्हणजे जेवच्यानं जे म्हणून असं चल ताची फुडेची ताची येद्राक कसं जाता म्हणून सांगले आयचे एक वेवहार आणतो मस्त नमुने एक टॅबलोस म्हणतात तें सगळं करतात एक आकर्षण तें कसले म्हणा गेलेलं एक पळोवच्याक एक नयनानंद कर म्हणून कलामयो पुरुषां तशी आर्ट म्हणले कलाविदांक एक जिवनाक न्ही जेन्ना कलाविदांक एक प्रोत्साहन केला दिवचें आमगेले शारदोत्सव गणेशोत्सव आनी कसे उत्सव ज्या वेळा तांकां सगळ्यांक प्रोत्साहन दिवचें आज हें ओर नेला कशी म्हूण सांगलें उत्सव वेळा हें सगळें आमी सांगतात नांचून वचचें वाद्य घेवन वचचें हें पुरो आसता तिरुपती पळयल्यार ब्रह्मोत्सव हें पुरो चलता तशी उत्सव म्हळ्यार कसं न्ही म्हूण सांगल्यार सगळ्यांक उत्सव आसूं का केवल भजन म्हणटल्यार भजन मात्र उत्साह दिता तसं की एक टॅबलोस नाटकी जावन कशें पळयत जाल्यार तें सगळें पळयतना कशी जाता सर्वानंदकरम देवम सर्वांक आनंद मेळटा तशें ताका हें पुरा मेळ घेवन जेवचो जाल्यार ह्यो एक उत्सवाक महोत्सव म्हणचें तशी दिक्षविजयम पुरा कडेन दिग्विजय करता जाल्यार एक संप्रदाय आमगेले स्वाम्यान त्या दिवसू रथारी आतां टॅबलो म्हणटाचे जाल्यार हांव ताका रथ म्हण ते रथारी तांणी दंड दोन बसका बाकी वेळा खंय पण दिग्विजय नामे कसं प्रोसेशन जेवच्या पुरो त्या वेळार ताणें दंड व्हरका ती म्हणना स्वाम्यान राब्बेल कॅम्प आदुकून थंय आशिल्ले कडेन एक प्रोसेशन संजत जाल्यार दंड धरका ती म्हणना जाल्यार धरयेत जाल्यार दिग्विजयान मस्ट एंड शूट दंडधारी स्वाम्याक नमस्कार घालका येतींक तो दंड म्हणारी उद्दंड आशिल्ल्यांक दंड कर अशी आमगेलें जीवन दंड जायना अशी आमकां जेवका जेल तशी चलोवन व्हरता जाल्यार हें सगळें एक अर्थ तांचो त्या नंतर दंड म्हणून सांगल्यार ताका आमगेल्या मनाक एक कंट्रोल करता जालें आमगेले दुश्ट विशय दूर करता जालें अशें जालें सगळें चिंतन वचून घेवन समाजाक उद्दंड दोरदंड म्हणून सगळे शब्द आसात तें सगळें दूर करून जेवका जाल्यार चांग मेळटा तशें अनुग्रह करच्याक स्वामीन दिग्विजय करचें ते वळी जवन जಯಿಸುವ ದಂಡ ಪಾಶಕ ನಿವಹ ಜಯಿಸುವ ಜಲಕಮಂಡಲ ವಿವಿಧ ಕಾಶಾಂಬರ ವಿರಾಜಿಪ ನವಯುಗಳ ಪಾದುಕೆಗಳರ್ತಿಯ ನುತಿಸರಳವೇ ಇದು ಸಂಯಮೀಂದ್ರನು स्वाम्याने दिग्विजय व्हरताना दंड पादुक हें जोरके की यमबाध आमी मृत्युंजय म्हणटात थोडी मृत्यूक जय वता सर तसं सगळें एक संकल्प सांगून आमगेल्या समाजाने आमगेल्या राष्ट्रा जलारीची देवान मंगळ दिवका म्हूण घेवन एक दंड दोन घेवन तांणी दिग्विजय नारायण स्मरण करता वचचें स्वाम्यान नारायण नारायण म्हणटा बसता ती थोडं पुरा कुटुंबाचे सगळं घरवरून दातन ते येवन घेवन फलपुष्प अर्पण घेवन आशिर्वाद करता ती हे अक्षर स्वाम्यान दिलेलें रथार बसून दिलेलें म्हूण आमगे ती भावन तें अक्षर खंय घालून जे अशें निमगितात कसो करता अक्षता म्हूण घेवन एक मुश्ट दितात आमगेले स्वामी इत्याक पाणां वतो म्हूण जेवचें ना ते अक्षर चंद कोण हाडून आमगेले घरकडे आमी देवा कोणान ते करडे दवरून घेवन दिवस संध्या वंदन जत्तरके घरकडे देवा दिवू जोडून एक आरती करची गे फूल दवरून पांय पडचे जत्तरी मलगड्यांनी तांगेले माथ्यार घालून घेवन बाकी सगळ्यां माथ्यार दोन दोन तान लाकण ते अक्षतेचे घालता जाल्यार क्रम घालका धरका आनी मलगड्यांक सगळ्यांची पांय धरून घेवन तांगेलो आशिर्वाद मगुका हें घर म्हूण तशें जेवका तस्सी दिवत जाल्यार ते देशपावन दिग्विजय बेळसी निज शिष्यवर्ग के आसुफल मंत्राक्षते हरसी की मंत्राक्षत जेवका जाल्यार तशी सगळ्यांक दिवन घेवन घेवन अनुग्रह करता जाल्यार आमगेले स्वामी दिग्विजय हे म्हयन्यांतू 4 तारखेक नोव्हेंबर 4 तारखेक बेंगळूर मुक्कामांतू चलता आशिल्ल्या चातुर्मासाचे एक मंगळोत्सव म्हणके आचरण जाता समग्र देशादून घेवन आमगेले आबाल वृद्ध यथानुकूल येवन पावतले आनीक रथस्थम जकरणम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते रथार आशिल्ल्या देवा पळयल्यार उपास जन्म नाके तशें आमकां जन्म उद्धार करच्याक की जन्मोजन्मी आमी पुण्य केले म्हणून आमगेल्या समाजाक पुण्य मेळचे तशी निरंतर प्रार्थना करता जाल्यार आमगेल्या स्वाम्यान रथार बसिले ते पळोवता जाल्यार एक दृश्य आमकां अनुग्रह करता आसा ती नोव्हेंबर 4 तारखेक सायंकालांतू बेंगळूर काशीमठांतू ते परिसरांत हो उत्सव घडता प्रतिवर्ष चलता सगळ्यांक कोत्ता जाल्यार एक उपास एक उडगास करून घेवन आमी ताजें व्हडसपणां मर्यादी मनावर तशें जेवका आनी आमी कसं गंमत करूं येवत न्ही जाल्यार गंमत सगळें गंमत एक विधान आसा तशी आमगेलें गंमत हें हाजें एक नमून आसा तशें जावन घेवन कसलेंय कोणाचें उणेपणां येतलें कोणाचें दुख्ख जायनातलें संतोशान हो दिग्विजय जेवच्याक सगळ्यांक अंत्योन पावच्याक अनुकूल जेवं देव हें चंदायर चलोवन घेवं आनीक आमगेले समाजांत स्वाम्यान खंय मुक्काम केला ताजे परिसरांत तदाची तशींची तेंचे मुखार मुखार गेलो म्हण जाल्यार सर्व अष्टदिक्षु दिक्षु विजयम दिक्षु म्हळ्यार पूर्वाक दक्षिणाक नैऋत्याक वायव्या पश्चिम 8 दिक्काड
म्हणटा 8 दीक खंय लिमिटेड न्हय तें म्हणटा हांगा सगळी ब्रह्मांडा कल्पना केला रेची 8 दिकाडे बर जेवका मंगळ दिवका तसर एक अर्थ असेल तसर एक उत्सव यो खंयचेय देवा जाल्यार उत्सव करचे उत्सव विधान न्हय जाल्यार विशय न्हय जाल्यार ताजें उद्देश कसो म्हूण सांगला रे सर्वत्र बर जेवका म्हूण गर्भमंदिरा असेल देव भायर येवन घेवन उत्सव घेता कसल्याक सगळे गांव येता गांव असेल अकस्मात देवस्थान येना जाल्यार देव घरा बागले येवन घेवन कणगळी व्यादको कस्तुरी रंगन नोडला म्हणून संतान वर्णन केल्या तेर नेरी बीदिली मेरे व तेर आरसून घेवन रथारी बैसून घेवन सगळ्यांक मेरे व म्हणून सांगला भारी एक संतोषान आमगेले शिष्यवर्ग आमगेले भक्तवृंद म्हाका पळयता आसता ती न्हय जाल्यार आमकां पांय पडटा ती तांकां पळयल्लें सगळ्यांक बरें जेवं म्हूण घेवन दोळ्यान पळयल्लेंक कान्यान आयकल्ल्यांक तोंडान जयकार घालल्ल्यांक कशी प्रसाद स्विकार केलेल्यांक उत्सव म्हूण घेवन उत्साह घेतिल्ल्यांक मनांच्या हांग संकल्प येवत शेवो मुखार सून जाल्यार आमगेले समाजांत आबाल वृद्धांक आमगेले गुरुपिठाचें महत्व कळत जेवका आमी घसघसकी सगळं आमी आयकता ती आमकां व्हडशी दिसता जाल्यार श्री काशीमठ संस्थान असेल व्हड्डसपण आमकां गोतना कसन तें म्हणून काल कालारी ताची माहिती दिवत तशें हे वर्सांत चलता आसचें 75 वर्सांचे सुखदीन स्वाम्याल पुण्यतिथीक आराधन जाता आसा सर्वांनीची हक्का मेळटा तशें स्वाम्याल अनुग्रह आमकां शेवो म्हणून हांव देवा लागीं प्रार्थना करून घेवन तुमकां हे संदेश पावयता आसा.